कसो विगार कसो हांव ह्या वेळार सुयेग घेतां आनी तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण उनवणीत येवकार दितां ह्या सेवाधर्मीक समारंभाक. तुमकां येवकार दितना आमचे मदें आदलो आमचो आमदार फ्रांसिस्को सिल्वेरा एक खेरीत प्रतिनिधी कसो हांगासर आसा. आपले कुशेन तो आयला आमच्या ह्या सेवाधर्मीक समारंभांत वांटो घेवंक, मिसांत वांटो घेवंक, आमचे खुशालकायेन वांटो घेवंक तो आयला. म्हणटच आमच्या सगळ्या फिरगोसकारांच्या नांवान तुकाय बी आमी उनवणीत माये मोगाचो येवकार दिता ह्या आमच्या समारंभाक. सुरवाती गीत गाऊया. A29 पेज नंबर 15. A29 पेज नंबर 15.
Rosario la soria, Koshe borunam chika sandeva kurvi, Muy maniro toridiuya. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Astevanam kadilya disa, Bhagavotana maicha, Yudmisaco kotkotian koru, Somuya vedimuka, Enkalis monaci sansodli, Devace atoya uka, Onot papakani putakani povi, Atmersoda sasna sasna. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. मोगाळ भयणीनो आनी बाबानो, आमी आतां वांटो घेवंक वेता आमच्या दोबाजीक पुर्बेच्या मिसान भाग्यवंतानाच्या माना खातीर जे आमी भेटयता आनी आमच्या सगळ्या फिरगोजकारां खातीर आनी तुमा समेस्तां खातीर जीं लागशिल्लीं पयशिल्लीं आसात, न्हयच आमच्या धर्मांची पूण दुसऱ्या धर्मांची भाव भयणां आसात, तुमा समेस्तां पासत आमी सगळे यादनीक, आमी पांचूय यादनीक हे मिसाचें बलिदान भेटयता. ह्या वेळार हांव सुयेग घेता आनी आमच्या यादनीक भावांक फादर नाझारेट फेर्नांडीस, सुपिरियर जनरल पिरार संस्थेचो यादनीक तो पुरवरीतो आसता. तो जावन आसा मुखी येजमान आयच्या ह्या पुर्बेच्या मिसाक. तशेंच आमचो आदलो बिगार आसा फादर लुर्दिनो फेरेरा, जो हांगासर खूब काळ वावुरला ही फिरगोचेन विगार कसो. आनी तशेंच फादर जॉन सी पेरेरा, थंय बी आदलो बिगार हे फिरगोजेचो, थंय बी हांगासर खूब काळ वावुरला. आनी तशेंच फादर स्टीवन डिसुजा, पिलार संस्थेचो यादनीक, थंय बी आसा. हे यादनीक दोगूय फादर स्टीवन, फादर नाझारेट जेन्ना पिलार हांगासर आसले आमच्या शेजाऱ्याक खूब आदार ताणें हे आमचे फिरगोजेक केला. भोव करून मिसां बाबतीन, हेर वस्तू, धर्मीक वस्तू बाबतीन ताणें खूब आदार आमकां केला. म्हणटच हांव ह्या वेळार संदी घेतां आनी ह्या सगळ्या आमच्या यादनीक भावांक हांव उनवनीत येवकार दितां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भावां भयणीनो, दर एक क्रिस्ती भावार्थी जेजूचो पाटलावदार आनी पवित्र सभा जावन आसा देवाच्या भुरग्यांचो कुटुंब. ह्या कुटुंबा सांगाताक चलूंक आनी मनशाक नव्यान आपल्या मोगाच्या एकचारान भितर काडूंक देवाचो आवंडो.
ह्याच खातीर जेजू देवाचो पूत मनीस जालो आनी मनशा मदें जियेलो. मनशाच्या मोगा आनी सरवणे खातीर ताणें आपणाकूच खाली केलो. गुलामाचो आकार घेतलो आनी दुयेंस दोत्तल्या दुस्मानाचो मोग केलो. कोणाकूच बाराय नासतना जेजू सगल्यांक सांगाता घेवन चल्लो. ताणें मोगान आनी कुशेन आपल्या मिसावांक खांत मारलो आनी आमचे सरवणे आनी मोगा पासत कुर्सार मेलो. काल्तिकायेच्या आनी सेवे चाकरेच्या फुडारीपणाची शिकोण जेजून आपल्या जिविताचे देखींतल्यान आमकां शिकयल्या आनी ताणें केल्लें तशेंच करूंक आमकां आपयल्यात. जेजूची खोरी पाटलावदारां कशीं ताणें कितें केलें तें आमी करूंक आनी संवसाराक जेजूची पाटलावदारां म्हूण गोवाय दिवंक आयचे परबे समयार कोतकोत्यान मागुया. मोगाळ बाबा भयणीनो, ही मुखी कल्पना आमच्या मुखार दवरल्यांत ती आमच्या काळजांत मनान घडोवन जेजू भाशेन जशें परी जेजून केलां तें आमच्या जिवितांत आमी करून दाखोवंक केरी भाशेन पेल्या सवें मोग आपल्याक विसरून पेल्याचो हुस्को दाखोवन ही कृपा केरीत भाशेन ह्या मिसांतल्यांक आमकां समेस्तांक आमी मागुया. ही मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावचे खातीर आमी पातकी म्हणून ओळखून घेवन केरीत भाशेन पेल्याचेर आड केल्ल्या पातकांचो उगडास करून देवाचें आनी पेल्याचें भोगसणें हे वेळार आमी मागुया. काळजांत हांव दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सोर्पवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनार चिंतून आनी तोंडार विचारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागीन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवणी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमीन.
तू बापाच्या ओसऱ्याक पोसलाय आमचे मागणे ऐकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाते देव बापाचे मोहिमेक जेसू क्रिस्ता. Eklos tu povi, eklos tu Ishwan, eklos tu Porvishwan. प्रार्थूया. सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, तुझ्या भक्तांक आमच्या बाबा भयणींक आनी किरीत भाशेन संतानांक मोमेवंत करून तुजो गणित मोग आमचे ताय तूं दाखयत आसाय. तांची देख घेवन तुज्या पुताचो विस्वासपणान पाटलाव करूंक तांचे विनवणेन आमकां करपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. धर्म दुदाच्या इतिसेवेलें वाचप. भावार्थ्यांचो जमो एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसलें तें फकत आपणाचेंच म्हूण कोण समजनासलो. कित्याक तांचे लागीं आसलें तितलें तीं बागा दोत्तालीं. धर्म दूत व्हडा बोलान सोम्या जेजूचे पुनर्जिवनपणाक गवाय दिताले आनी तांकां सगल्यांक व्हड मान आसलो. तांचे मोदें कोणाक कांय उणें नासलें. जांचे लागीं भाटां वो घरां आसलीं तीं विकून तांचे दुडू तीं हाडटालीं आनी दोन दुताच्या पांयाशीं दोत्तालीं. आनी मागीर जण एकल्याक आपले गोरजे पोरमोणे हे दुडू वांटतालीं. जुजे नांवाचो सिप्रुसाचो एक लेवीत आसलो. ताका दोन दुतांनी बार्नबास म्हणगे धीर दिवपी म्हूण नांव घाल्लें. ताचो एक भाटाचो कुडको आसलो. तो ताणें विकलो आनी दुडू हाडून दोन दुतांच्या पांयाशीं दवरले. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब गावून हे पुरी जातलो. Vojvovanes lolo survispor, razvod soloita. Sogli म्हणूया. Vojvovanes lolo survispor, razvod soloita. Vojvovanes lolo survispor, razvod soloita. Podvici angostra survispor nesra. आपल्या पेंटातने बोलाचो पोटो बांदला. Sabab. Vojvovanes lolo survispor, razvod soloita. Soglo संसार तुवे हालो ना तो सोतीर केला. Oro bhaktan tuje shivaston gotupe asa. Sasnang tantu asai survispora. Sabab. Vojvovanes
Lolo sorvis por războt soluita. Tuže utorgodica lona potolna, Sousar sorosor sorvis pora, Tuja gorang factoli povitrai. Sebab Voi bovanes lolo sorvis por războt soluita. बागयोन पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, जेसू क्रिस्त देवाच्या सोयंबाचो, तरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन त्याहून ओदीक तो कालतो जालो. मोरो पोरयान आनी कुर्सार मोरो पोरयान कालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पातालांत आसलोल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवांक दिबी मोडची आनी देवा बापाक मोहिमा दिवचे खातीर जेसू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगळे रचणेन परगडचे. देवाचे उतर हे देवाचे वडोपकार. शिवर्तमानांक बिरावया. Soy sorvis moran, 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 soy Jesu तुझे भार रस्तोना तुझ्या बापाशी आमकां व्हर. Jesu ponoची Bot boto, tujo tranamka, život kor. Soy sorvis moran, 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 soy सर्वेस पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. जुआवा परमणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moiva tuka soumia. पासखांचे परबे आदीं जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणो आसलो. ताणें संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो सदां मोग केल्लो, पूण आतां सुपूर्णायेन तांचो मोग करून दाखयलो. तांचें रातचें जेवण चलतालें. जेजूचो घात घेवचो म्हूण देंवचारान सिमावाच्या पुता जुदास कार्योताच्या मनान घाल्लें. बापान सगळें आपल्या हातान दिलां. आपूण देवातान आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणा वेलो उठलो आनी आपलें आवरण काडून आपल्या पेंगडात ताणें एक रुमाल बांदलो. उपरांत एका तोस्तान उदक ओतून तो शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलो त्या रुमालाक ते पुसूंक लागलो. तो सिमांव पेद्रू सरशें गेलो
पेद्रून ताका म्हणलें, सुम्या, तूं म्हजे पांय धुयताय? जेजून ताका परती पाड केलो, हांव करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हणलें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कधीच दिवचो ना. जेजून ताका परतून म्हणलें, हांव तुका धुना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. सिमा पेद्रून परती पाड केलो, तशें जाल्यार सुमया, म्हजे पांयच न्हय, बगर म्हजे हात आनी म्हजी तकली धू. जेजून ताका म्हणलें, नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो, तो सगळोच नितळ आसा. तुमी तर नितळ आसात, पूण सगळे नांद. आपणाचो गात कोण घेतलो आसलो तें तो जाणो आसलो. त्या पासत ताणें म्हणलें, सगळे तुमी नितळ नांद. तांचे पांय धुवन जातूच आपलीं आगोस्त्रां घालून जेजू आपले सुवातेर परतून आयलो. ताणें म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात मूं? तुमी म्हाका गुरू आनी सुमी म्हणटात, आनी तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव खरेंच तुमचो गुरू आनी सुमी. म्हणटच तुमचो गुरू आनी सुमी जावनूय हांवें तुमचे पांय धुयले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या, हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान्ये. Konkani tuka Krishna. मोगाड बाबा भयणीदो, आयज हे गोरचेंत आमी बागेंत अन्नाची परब समोरमतांव. आनी ह्याच्या वाचपांचो आमकां विशय आमकां मेळटा, जी आयज शुभ वर्तमानांतली शेवटाचीं उतरां आमी आयकुल्यांत. जशें हांवें तुमचे सभें केलां तेच परी तुमी एकामेका सभें करात. आनी ह्याचो विशय आमकां आपयता, जेजून केलें तशेंच करुया, ताची पाटलावदारां म्हूण गोवाय दिवया. हो काळ आमकां गोवाय दिवपाचो काळ. आनी ह्याची वाचपां इतलेंच आमकां सांगता, जशे परी जेजून केलां तेच परी तुमी एकामेकाक करात. ह्या वाचपांची नियाळ केल्या उपरांत रोखडोच आमकां भाग्यवंतांचो उगडास येता. आनी तांतली भाग्यवंत जावन आसा एक मदर ट्रिजा. मदर ट्रिजा आमी जाणो कसलें काम तिणें केलें आपल्या जिवितांत. 4 वण्टींनी ती जियेताली. कॉन्वेंटांत कसलोच हुस्को नासलो, पूण कॉन्वेंटा भायर रस्त्यार लोक जियेतालो. गरीबसाण ती गरीबसाण, सगळीच गरीबसाण. आनी तिच्यान सोंसूं जायना जावन कॉन्वेंट तिणें सोडून दिलो आनी गरिबा पासत एक संस्था तिणें घडोवन हाडली. 1950. आनीक हें काम करतना संवसारभर ती फामाद जाली. आनीक हिंगा थिंगा लोक देश तिका आपोवंक लागले. शेकी तिका पुरस्कार मेळ्ळो, पीस प्रायज, नोबेल प्रायज फॉर पीस. आनीक हो नोबेल प्रायज फॉर पीस घेवच्या त्या दिसा तिणें आपल्या जिवितांतली एक गोडी सांगली. आनी ही गोडये भाशेन एका दिसा ती सांगता सगळ्यांक, सोमे बाजार सांगता, एका दिसा हांव म्हज्या घरांत आसली, आवचीत एक मनीस आयलो आनीक तिका सांगूंक लागलो,
तिंगा एक आवय आसा, 8 भुरगीं आसात आनी तिंच्या लागीं कांयच ना खावंक. ती शीत रांदताली, शीत तयार जाल्लें तें शीत घेवन ती गेली सोडासोट ते फामिलीगेर. तिंगा पावल्या उपरांत ते बायलेन तें शीत घेतलें, 2 फांटे केले, आनीक फांटो घेवन आनी खंय ते गेली, नाच जाली. आनीक मादर ट्रेसा अजाप जाली. आनीक थोड्याच वेळान ती परत आयली. मादर ट्रेसान तिच्या ताई विचारलें, तूं खंय गेल्ली? आनी तिणें सांगलें, शेजाऱ्याक आनीक एक फामिली आसा, आमी हिंदू, ती मुसलमान, तांकां ती मुखेल्ली, तांकां जेवण ना, आमचे भाशेन तांकां जेवण नासलें, इतलें थोडें घेवन तांकां दिलां. आनी मादर ट्रेसा हें सांगून अजाप जावन तांकां सांगता. अजाप तें हें की आपलें विसरून ती बायल दुसऱ्यांचें चिंता. आपल्या भूक लागली ती विसरून ती बायल दुसऱ्यांच्या भुकेची नोंद घेता. हें जावन आसा एके भाशेन गोवाईचें जिवीत, जें जेजू आयज आमकां आपयता करूंक. पयल्या वाचपांत आमी आयकलां, इगोर्ज मार्चीच्या औरंबाक क्रिस्तांव आसलीत. क्रिस्तांव हिंगा तिगा एकठांय जातालींत, मिसांत वांटो घेतालींत, आनी तेच परी आपल्या थंय कितें आसा तेन्ना एकठांय करून सगळ्या थंय हुस्को दाखयतालींत. जावं आपली बाटां भांगार कितें आसा तें विकून ते हाडून आपोस्तांच्या पांयां सोरशीं दवरतालींत. असलें शिकोवन इगोर्ज मातीच्या औरंबाक आमकां मेळटा. जेजून शिकयलेली शिकोवण, जिवी शिकोवण आमकां मेळटा इगोर्ज मातीच्या औरंबाक. आनी तांतलो एक फामाद आपोस जावन आसा बार्नबास म्हूण, धीर दिवपी, ताचें नांव धीर दिवपी. ताचें नांवूय आमी आयकलां सिप्रुसाचो. आनी भाशेन लोक आपलें चिंतीन आसतना दुसऱ्यांचें चिंतता. आनी क्रिस्तांव न्हूच फकत आपली चिंतालीं, पूण जांकां जांकां गरज आसली तांचें ती चिंतालीत. आनी पासत आपली बाटां बेसां भांगार सगळें विकून आपोस्तांच्या पांयां सोरशीं हाडून ती दवरताली. हें मिसांव जेजूचें, मिसांव मोगाचें. दुसरें थंय मोग, हुस्को दाखोवप, हें जावन आसलें मिसांव जेजून आपल्या शिसांक शिकयलेलें. आनी शिस हेंच विस्तारतलें लोकां मदें. आनी लोक असलेंच एके भाशेन गोवायकीचें जिवीत जियेतलो. हें आमी पयल्या वाचपांत पळयलां जाल्यार दुसऱ्या वाचपांत बागून पावलो फिलिपकारांक बरोवन आमकां सांगता, जेजू वयर जेजूचें जिवीत कसलें आसलें जायत. जेजू आमी म्हणटा देवाचो पूत. आनीक बागेवन जिवांच्या शुभ वर्तमानांत सुरवातेकूच पयल्या आबेस्वरांत पयले वडीने आमकां मेळटा, औरंबाक सोब्द आसलो, सोब्द देवा तांवेन आसलो आनी सोब्द देव जावन आसलो. आनी तो कोण? तोच तो जेजू क्रिस्त, देवाचो सोब्द. तो सोब्द ह्या संवसारांत मनीस जावन येता. म्हणटच कितें करता जेजू क्रिस्त? आपलें देवपण सोडून, आपल्या बापाची वेंग सोडून मनीस जावन ह्या संवसारांत तो येता आमकां बापाचो मोग दाखोवंक. मनीस जावची गरज आसली कित्याक बापाक कोण वळखतलो? फकत ताचो पूत. आनी जर तर पुताक गरज जाल्यार आमकां समेस्तांक. आनी ताचो पूत ह्या संवसारांत येवन जशें परी बागेवन पावलो फिलिपकारान बरोवन आमकां सांगता, ताणें कितें केलें? आपल्याकूच ताणें खाली केलो. जेजून आपलेपण सोडून दिलें. देवाचो पूत म्हूण तें सोडून दिलें. मनशाचो पूत तो जालो, ह्या संवसारांत आयलो दाखोवंक देवाचो मोग.
आनी कसलो मोग तो आमी सगलो मोग देवाचो आमी चाकता ह्या संवसारांत संस्कारा उदेशी आनीक जेजू क्रिस्त मोरो पिर्यांत आनी जेजू क्रिस्तान आमचो मोग केलो कुर्सार आपल्या खाली केलो सेल्फ एम्प्टींग आमी म्हणटा ताका आपल्याकूच ताणें खाली केलो कुर्सार आपले रगत ताणें वारोयलें आनी रगतान आमकां न्हाणयलीं आमकां धुयलीं आमकां पातकांतली धुवन काडली आपले मांस आनी रगत आमकां दिलें आमचें जेवण पसण ताणें करून दवरलें एका म्हणटा हांव सेल्फ एम्प्टींग तेका म्हणटा हांव आपल्याकूच तो खाली करता आपलें चिंतेन आसतना देवपण चिंतेन आसतना ना एक सेवक कसो एक चाकर कसो एक गुलाम कसो ह्या संवसारांत येवन असलें जिवीत ताणें सारलें आनी हें वाचप हांवें वाचपाचेर आमी नियाळ केलो जाल्यार आमी म्हणटा तिसऱ्या वाचपांत तशेंच जेजू आमकां खरी शिकोवन दाखोवन दिता तिसऱ्या वाचपांत शिव वर्तमानांत आमी आयकलां योहानाचें शिव वर्तमान संपूर्णायेन आपलो मोग आमकां दाखयता संपूर्णायेन परफेक्ट लव आपल्या लोकांक आपल्या शिश्यांक तो दाखयता जेन्ना जेवणार बसलेले आसतना आवचीत जेजू उठटा तोच घेता उदकाचे आनी पांय धुवंक सुरू करता बेडाक एक रुमाल बांदता हो रुमाल कसलो हो रुमाल खालतिकायेचो हो रुमाल खालतिकायेचो हो रुमाल सेवे चाकरेचो कितें आमकां दाखोवंक सोदता आमी जाणो त्या काळार केन्ना सोयरे बाय येयले जाल्यार तांचे ते पांय धुवन भितर सोदतालेत व्हडले मनीस तांचे पांय तांचे सर्वेन धुयतालेत पूण आयज जेजू आयच्या शिव वर्तमान आमकां दाखयता आपोसनाचे पांय धुवन की आपूण जावन आसा देवा बापाचो चाकर म्हणून आनी जशे परी हांवें तुमचें सवें केलां तेंच तुमी दुसऱ्या सवें करचें म्हणून जेजू आपल्या शिश्यांक शिकयता आपलेपण सोडून दियात तुमच्या जिवितांत कितें तुमी आशेतात व्हड व्हड पोस्टां तुमी आशेतात तें तुमी सोडून दियात चाकर जायात चाकरेन जावन आसा तुमची मोहिमा जेजू चाकर जालो आपल्या बापान ताका मोहिमेवंत केलो आमच्या जिवितांत जायते पावटी आमी मुखार सरूंक सोदता दुसऱ्यांचेर पांय धरून वयर सरूंक सोदता असलें जायतेच आधुनीक काळार घडटा पूण हें देवा मुखार कित्याकूच उपकार ना तूं ह्या संवसारांत कितलो व्हड जायत तुका निमाणो कितें देव तुका सुचयता तेंच तुका मेळटलें पूण जो मनीस ही गॅरंटी जो मनीस खालतिकायेन जियेता तो सदांच वयर आसतलो आंकवार मोरेर आपल्या गितांत मोरेचें गीत आमी आयकलां कशे परीन सांगता सोंद्रा वयले सोकला पडटले पूण गरिबांक खालतिकायेंक जियेतल्यांक देव वयर काडटलो देव वयर काडटलो हें स्वत जिविताचें हें स्वत आमी जिवंक सदांकाल देव आमकां आपयता आयज आमी सांतानाची परब करता अन्न म्हणजे कितें अन्न म्हणजे कृपा ग्रेस ऑफ गॉड अन्न म्हणजे कृपा आनी अन्न जावन आसा कृपा देवाचे पोरशेक आमा सोमेस्तांक आदल्या कोरोनांत आनीक एक अन्नाची आमी खबर करी जाल्यार ते अन्न सामुएल प्रवाद्याची आवय दिसपटी तेंपलांत वचोन मागणें करताली म्हाका भुरगें ना म्हाका भुरगें दी आनी म्हाका भुरगें दी जाल्यार तेंच भुरगें हांव तुकाच भेटयतलो आनी दुकान घडोवन रडटाली देव तेंपलांत आनी तो यादनीक आसलो तो तिका पडयतालो आनीक ते पडयोवन ती दुकान घडयता मागणें कोत्ता 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 स्वकत वंटूच हालतालेत आनी तो यादनीक चिंतालो ती पियेन आयले म्हणून आनी तो तिका म्हणटा सोड तुजें पिवपाचें बेबदी काय सोड
आनी ती सांगता ना सायबा हांव बेबदी न्हय, हांव केन्ना सोरो पियेना, पूण म्हज्या काळजांत कितें आसा तें हांव ओंकतां. म्हाका जाय भुरगें. सायबा तूं माग म्हजे पासत. आनी तो तिका सांगता येता त्या वर्सा तुका भुरगें फाव जातलें, वच. दुसऱ्या वर्सा भुरगें समेल तिका फाव जाता प्रवादी. वडांतलो एक व्हड प्रवादी 3 वर्सांची पिरायेर समेलाक काडून देव तेंपलांत ती भेटयता. आनी हो सामुएल वडांतलो व्हड एक प्रवादी जावंक पावता. दोगा राजांक तो संस्कारता. पयल्या इस्रायल पर्यंत दोगा राजा ते साऊल आनी डेवीड हांकां तो संस्कारता. येदो व्हडलो मनीस म्हणूच ही कृपा तिका फावो जाली ह्या अन्नांक. तेच परी ह्या दुसऱ्या अन्नांक आमचे सायबिणीच्या आवयक तीच कृपा फावो जाली. तीच तेच भाशेन मागणें करताली, विश्वासान मोगान धीर घेवन मागणें करताली, सदांकाळ मागणें करताली, आशेताली. तेच ते जाणटी पिरायेर ती पावलेली आनी तिका हें भुरगें फाव जाता. सो तिकाय ही कृपा फाव जाली. कृपा म्हणजे कितें मोगाळ भावान बोल्यो, ती वांचणी आसलीत पयल्यान आनी दुसऱ्यान वांचणी आसलीत. वांचणी आसली म्हण तिंगा आनी कांयच करूंक जायना ना, म्हूण दोतोराच्यान देखून कांयच करूंक जायना. फकत केल्यार देवाच्यारूच. आनी तेंच तें देव करूंक पावता, तेंच तें देव करून दाखयता अन्नाच्या जिवितांत. आयज हिंगा जायते जाणां आसतरींत मागण्यांक येतात. जायतीं कपल्स मागोंक तांकां भुरगें ना, ती मागतात. मिसा आदी मिसा उपरांत मागतात. दुसरे आसतरींत तांकां भुरगें फाव जाला, ती देवाक दिनवासूंक सायबीण मागीर दिनवासूंक ती आयल्यांत आसतरींत. वय हें सगळें तांच्या जिवितांत जावन आसा कृपा. जी मागतात दिरान मागोत तुमकां फावो जातलें. मागात आनी तुमकां मेळटलें. जेजू सांगता तुमकां फावो जातलें. आनी जांकां मेळना देवाक दिनवासात. ही तुमच्या जिवितांत देवान कृपा दिल्या, ते कृपेन जिवंक सदांच वावरात. तर मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज भाग्यवंतानाची परब आमी समोरून आमी म्हणटा ती आमची क्षमाय. एक क्षमाय कितली गरजेची ह्या गोराब्यांत आमी जाणव. ती सगळे वयर रावन एके भाशेन पडयता. तिचे दूत ताचो पूत जावं ताची नात्रां पोत्रां सगळीं आसतात, पूण तिच्या गाडी सगळ्यांत एक. तीच ती आवय आमची अन्न आम्या समेस्तांची क्षमाय ती. कित्याक आंकवार मरीची आवय ती, जेजूची क्षमाय ती. जशे परी जेजून कुर्सार उमकळटना आपल्या शिसाक आपले आवयचो पूत करून दिलो आनी आपले आवयक ताची आवय करून दिली, तेच परी आपले क्षमायक आमची क्षमाय करून दिल्या. तर मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज केरीत भाशेन आमचे क्षमायचो उगडास करतना केरीत भाशेन जायतीं कपल्स जे आसात तांचे पासत आमी मागुया. हेच सांतानाचे विनवणेन आमा समेस्तांक तिका कृपा मेळ्ळ्या, तेच परी आमा समेस्तांक कृपा मेळूंक, तांकांय कृपा मेळूंक. आनी जांकां कृपा मेळ्ळ्या तांणी काळजांतान देवाक दिनवासूंक आनी आमच्या जिवितांत सदांच देवाचे कृपेन आमी जिवंक. आनी जशे परी जेजून आमकां सांगलां, जशें हांवें केलां तेच परी तुमीय करात. जशें माद्रिजान केलां तेच परी आमी करूंक वावरूंक ही कृपा ह्या फेस्ता समयार आमा समेस्तांक आमी मागुया. सगळीं उबी रावुया. हे वेळार आमचो बाबार्थ आमी उच्चारुया. सतमंत देवाक, सर्वोदवेदार बापाक, स्वर्गान पृथ्वीच्या रोस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं कोरबे संभोवलो, आंकवार मारी नांवन चलवलो, पोंच काव ताणें कश्ट सोंसले,
ताका कुर्सार चडलो तो मेरो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो शिवून जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदाराक देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय त्यान जिवेर मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांच्या मोगसरी कुडीचें शिवणपण सासणांचें जिवीत आमेन. मोगाड बाबा भयणीदो थोडीच मागणी ह्या वेळार सगळ्या बापाक उबारून आम्हा समेस्तांक कृपेचें जिवीत जिवंक मागुया आनी कितें भाशेन हांगाय जायतीं कापल सायदिनी आसात तांचे पासत आमी मागुया देवान तांच्या जिवितांत हें कृपेचें देणें फाव करूंक म्हूण मागुया. धर्माच्या वडिलांनी आपले आपोवणे दुसऱ्याची सेवा करपाचें आपोवणें म्हूण वळखून कालतेकायचे आनी सेवे चाकरेचे फुडारी ते जावं देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट कर. आमच्या शेरकारान आपल्या हाताकाळ आसलेले पोरगेचे नीब घेवन धर्म आनी जातीचो भेद करिनासतना ल्हानविकायेन पोरगेची सेवा करूंक बापाची कृपा ताका मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट कर. आमी दर एक क्रिस्ती भावार्थी आमचे क्रिस्ती जिवीत जियेतना मागण्यांक आनी कुटुंबाक फावो तो वेळ आनी मोतून दिवंक जेजून जशें आपल्या कुटुंबाक केलें तशेंच आमी करूंक बापाची कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट कर. भुरगीं आमच्या गोराब्याची गिरेस्तकाय तर दर एका आवय बापायन आपल्या भुरग्याक संवसारी वस्तू दितना पयलीं ताका आत्मीक गुणांनी वावरूंक आनी आपल्या जिवितांची बरी चाली देखीन वरवीं भुरग्यांक ती नोमणे जावंक ताका बापाचो उजवाड मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट कर. बोमोगाड बापा ही मागणी सांव आसात आमच्या काळजांतले उद्गार जे आमी सोबी मजार पुरगूट केल्यात तांचे तुजो आशिर्वाद घाल आनी गरज ते आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. तवशी उडीद आनी कुल्लेर. सांत आनाचे परबेक एक परंपरा आसा. नवी काजारी जोडपी आपणाक भुरग्याचे देणे मागूंक तवशी भेटयतात. सिनोरा तो माय पिपिनो दाय मिनिनो म्हणजे हे तवशें आनी दी म्हाका भुरगे. तशेंच उडीद आनी कुल्लेर बरो सांगाती आनी बरो सांगातीन मागतात सांत आनाचे परबे सोमियार. आमा सोमेस्तांक मागलेले उपकार फावो जाल्या पुरो म्हूण ही दानां बापाक भेटोवया. उंडो आनी सोरो जेजून आमच्या मोगा खातीर आपलीच भेट कुर्साक केली. आपल्या जिविताचें अर्पण करूंक आमकां जिवीत दिवच्याक वोट त्यो केलो.
आनी आमी दुसऱ्या पासोर जिवंक आपली नीज पाटलावदारां जावची देख आमकां दिली. ही उंड्या सोऱ्याची दानां वेदीर हाडटाना जेजूची खोरी पाटलावजारां कशी जिवंक आमचे बोरी मन आनी आवडे बापाक उबारुया. दाना तोरे वेल्यार गीत गावया. C16 पेज नंबर 35. C16 पेज नंबर 35. म्हज्या बाबा म्हणून म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मानांनी मोहिमेक आमच्यान मानून घेवंक. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमच्या मागण्यांक कोनवाळेन कान दी आनी तुज्या भक्तांचे विनोदीन ह्या बलिदानांत फावो ते परी तुजी सेवा करूंक आनी ताचो फोड आमचे जिणेंत दाखोवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचे काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं
आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या भोगतां सोवे तुका मोहिमा मेळटा कित्याक ताच्या पुण्याचें इनाम तुज्याच देण्याचो मुकूट प्रितुमेर तांचें जिवीत आमकां सुगुणाची देख तांचे लागीं आमचो एकतार आमकां पुण्यावून जिवीत आदार पवित्र सोबे खातीर तांचे मागणे आमचे वसोकताय धीर आनी गोठाय हें आमकां तुज्या मोगाचें देणें आमी जैत बरोवंक आमच्या झुजांत आनी वांटो घेवंक तांच्या वैभांत बोर दिता आमकां अहिशोब नासलोलो जमो आमच्या मोहिमेवन बाबा भयणीचो देखून आतां विस्वासान व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दुतां भोगता सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. Always for tu, Bovid, Dormarazzo, always for tu, Konkani, Sonsar Bolia, Tuja, Voi Bova, Usorgi, Tugaso. Sorvis boraci, navieta, cagaso. Uzzogi, tugaso iso. बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरून सुसूक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट पोरगोटुया तुझ्या कुर्सा आनी पुनो जीवन बराबरी तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सर्वोदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आखे प्रितमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिपनेर आमच्या गवळी बाबाक आनी सगल्या यादनिकी वर्ग बराबर तिका प्रीत मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बोरमां सुदरून मेऱ्यान
त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें फूस सोडीत मुखां मोडपणूक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती ती सोपूती बागयोन जुसे बागयोन दोन दुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासरांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गांवक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंडोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाड बाबा भयणीदो, आमचो सर्गीचो बापूय मोगाड आनी आपल्या मोगान संवसाराक आपल्या पुताक कृपा कशी मनशाकोडाचे सोडून पासत ह्या संवसारान धाडली. पुतान मरोपर्यंत आमचो मोग केलो आनी आमकां पातकांतलें सोडयली. ह्याच बापाक ह्या वेळार आमी उलो मारुया मोगान भावार्थान आनीक केले भाशेन मागुया. आमा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूंक आनी कृपेन सदांच आमी जेलेली ताका फावो जावंक मागुया. म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तावयेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वत्रेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुडय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेली संसाराचे पापकातुली आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाची शेली संसाराचे पापकातुली आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाची शेली संसाराचे पापकातुली आमकां शांती दी, शांती दी. आमकां शांती दी, शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. म्हजे भितर येवची म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेलार गीत गावया. R10 पेज नंबर 179. R10 पेज नंबर 179.
बरी मनशां देवाक पळयोवन संतोशान दातुशी आसात, आनंदान मुरगटून गायतात नाचतात. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा, शांतीच्या आनी सोर बुरसवणेच्या बाप्पा, तुज्या भक्तां खातीर तुका वाखाणूंक आमी तुजी भुरगीं हांगा आज एकठांय जाल्या. ह्या पवित्र जेवणान तूं आमकां दिताय त्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बोडान ह्या संवसारांत तुजे पवित्रतायेन आमी भरो आनी सरकार शासनाची सरवण जोडून आमच्या मोहिमेवंत बाबा भयणीच्या सांगाता निरंतरी तुका वाखाणूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मातशी बसुया. मोगाळ भयणीनान बाबानो, आयची आमची दोबाजीक परब बरे भाशेन जावंक जाय त्याचो आदार आसा. पयले सुवातेर हे दोबाजीक परबेचे मीस भेटयलां तो यादनीक म्हळ्यार फादर नाझारेट फेर्नांडीस, सुपिरियर जनरल तो आमचे पिलार संस्थेचो यादनीक तो, आनी सुपिरियर जनरल म्हणटच ताच्या भुजांचेर जाय तो वावर आसा. पूण तरी आसतना जेन्ना आमी ताचे लागीं मागलें आमचे परबेचे मीस हांगासर येवन ताणें भेटूंक ताणें मानून घेतलें आनी तो आयज हांगासर आयलो. हे मिसाचें बलिदान दोबाजीक परबेचें ताणें भेटयलां. देवाच्या उतराची पुरगोटणी ताणें केल्या, त्या खातीर हांव ताचे खिरीत आभार मानतां आनी ताका हांव काळजांतल्यान दिन वाजतां. देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ज्या यादनिकान ह्या मिसांत सह बलिदान केलां आनी मागलां आमा सोमेस्तां खातीर, ते म्हळ्यार फादर लुर्दीन पेरेरा आमचो आदलो विगार हे फिरगोजेचो, फादर जॉन सी पेरेरा आदलो विगार हे फिरगोजेचो, फादर स्टीवन डिसुजा पिलार संस्थेचो यादनीक, तांणी ह्या मिसांत वांटो घेवन आमचे खातीर मिसाचें बलिदान भेटयलां मागलां. तांचे हांव खिरीतपणी आभार मानता, तांकां हांव दिन वाजतां. देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी जे यादनीक हे सुवातेर आयल्यात ते म्हळ्यार फादर सावियो फेर्नांडीस, फादर वॉल्टर डिसुजा, फादर मॅवरीक फेर्नांडीस हे नोवेनाच्या दिसांनी हांगासर आयल्यात आनी मिसां भेटयल्यान देवाच्या उतराची परगोटणी केल्या. आयच्या दिसा खिरीत मीस दुसरे मीस भेटोवंक आमचे मदें आसलो तो यादनीक म्हळ्यार रेव्हरंड डॉक्टर कॅनन रुसारियो ओलिवेरा डोस, ताणें बी येवन भाशेन आदार केला हांगासर. ह्या सगळ्या यादनिकांचे हांव आभार मानता, तांकां हांव काळजांतल्यान दिन वाजतां. देव बरें करूं म्हणटा. हांव खरेंच खुशाल जाता आमचे मदें आमचो आतांचो आमदार विरेश बोरकार आसा. तशेंच आदलो आमदार आमचो फ्रांसिस्को सिल्वेरा थंय बी आसा. तुमी हे भाशेन वेळ केलो आनीक आमचे ह्या सेवा धर्मीक समोरवान तुमी वांटो घेतलो. भोव करून तूं जेन्ना आतांचो आमदार विरेश, तुका ह्या दिसांनी असेंब्लीक जाय तो अजेंडा आसा आनीक असेंब्ली ह्या दिसांनी आसा चालू, तरी आसतना तुवें वेळ केला आनी हांगासर तूं हाजीर जाला आनीक हे भाशेन आमच्या समोरमान तुवें वांटो घेतला. त्या खातीर आमी खिरीतपणी तुजे तशेंच फ्रांसीस तुजे बी आमी आभार मानता. तुमकां आमी काळजांतल्यान दिन वाजता. देव बरें करूं म्हणटा. परबेक जाणें आमकां आदार केला. परब जेन्ना लागीं पावली तेन्ना आमचेर आकांत आयलो आनीक म्हजे आदी हांगासर जो बिगार आसलो तो दुयेंत पडलो. जानेराच्या म्हयन्यांतान हांगासर मागीर माय पासून यादनीक नासलो. कितें हांगासर जातालें तें म्हाकाय बी खबर ना. ब्रिफींग करतलो म्हळ्यार कोण ना जालो आनीक हांव डिपेंड जातालो आमच्या समितीचेर जावं गोळीक फिरगो सभेचे समितीचेर आनीक हेर आमच्यो फाब्रिका दुसऱ्यो आसात त्यो, आनी कितें करचें कशें फुडें वचचें. जेन्ना हांवें तांचे मुखार मांडलें तेन्ना हें स्टेट लेवल फेस्टिवल म्हणून अशें ताणें म्हाका सांगलें आनीक आमी आमच्या आमदाराक मेळूंक जाय म्हणलें. सो हांवें म्हणलें आमदारा कडेन अपॉयंटमेंट घेयात आनीक ते गेले आमदाराक मेळूंक आनीक मेळूंक गेल्ले कडेन आमच्या आमदारान सांगलें तांकां आमी वचूंक तयार जाले, आमची तयारी करूंक.
पूण ताणें म्हणलें ना हांव येता हांगासर फादराक मेळटा आनी तशें करून आमचो आमदार विरेश बोरकार पर्सनली हांगासर आयलो इगर्जेच्या ऑफिसान आमकां मेवलो तो आनीक बारीकसाणेन कितें पासून आपणे प्रोग्रेस केला पुर्बे बाबतींत ताणें आमकां ब्रिफींग केलें आनीक आमकां हे भाशेन आदार केला ताणें आनी भोव करून ताचो आदार आसा आमकां आयच्या पुर्बे बाबतींत मोबायल टॉयलेट्स तुमी भायर पळयतात ताणें भेटयल्यात भायर टीव्ही ज्यो आसात लोकांक आमी हे भाशेन मीस दाखोवंक ही सवलत दिल्या भायल्यान कित्याक तांकां आल्तार हांगासर दिश्टी पडना त्यो टीव्ही ताणें भेटयल्यात भायर खोदेलां आसात तींय बी ताणें भेटयल्यात भायलो पेंडल तेंय बी ताणें भेटयलां तर आमच्या फिरगोजकारांच्या नांवान हांव ताचे खिरीतपणी आभार मानता ताका हांव काळजांतल्यान दिन वाचता देव बरें करूं म्हणटा हे भाशेन आमकां हे पुर्बे बाबतींत ताणें आदार केल्ल्या पासत स्विंटन इव्हेंट्स स्विंटन मिस्टर स्विंटन आमचो फिरगोजकार तशेंच मोइजस रॉड्रिगेज जे हे सेंटेन इव्हेंट चलयतात तांचोय बी जायतो आदार आसा भोव करून लायट्स ज्यो तुमी पळयतात इतल्यो डेकोरेटीव लायट्स ज्यो ताणें घातल्या सावंड जो आमचो आसा त्या बाबतींत ताणें आदार केला आपकुशेन आदार केला ह्योच लायटी इतले दीस इगोर्जेन तर आमी भाड्याच्यो हाडलेल्यो जाल्यार खूब खर्च जातलो आसलो ताचो सावंड भाड्याचो हाडलेलो जाल्यार खूब खर्च जातलो आसलो पूण हे आमचे भावानी स्विंटन मोजस आनी आमकां ही खिरीत मोजत केल्या आपकुशेन फ्री ताणें हे भाशेन भेटयलां आनी तितलेंच न्हय हो आमचो भाव दीस रात म्हळ्यार भाशेन ह्या दिसांनी हांव ताका पळयतालो स्विंटन सकाळ फुडें 6 वरांचेर पासून नोवेनाच्या दिसांनी म्हाका तो हांगा दिश्टी पडटालो कितें तरी वावर कितें हांगासर थंयसर करपाक येतालो तो हांव खरेंच आभार मानता हांचे आनीक तांकां हांव काळजांतल्यान दिन वाचता देव बरें करूं म्हणटा जो आदार ताणें आमकां हे पुर्बे बाबतींत केला तो वेलंकी केटरर्स आनी पुर्बे निमतान आमकां जी फुलां तुमी हांगासर इगर्जेन पळयतात ती सगळीं ताणीं भेटयल्यान तर तांकां आमचे खिरीत दिनवास क्रॉस क्राफ्ट डेकोर आनी इगर्जेंतले वयले डेकोरेशन म्हणजे ह्यो वोली ज्यो आसात त्यो बी ताणीं भेटयल्यात ह्यो क्रॉस क्राफ्ट डेकोर आनी भेटयल्यात आमकां आमचो पंचायतीचो मेंबर रातेश आडपयकर आनी इगोर्जे भायर सगळीं झाडां कातरपाचीं आनीक तशेंच चोरू म्हणजे ग्रास सगळी वाडटा व्हडली जाता तें सगळें कातरपाचें आनी हे भाशेन इगोर्जे भायर साफाय करपाचें काम ताणें केलां आमी खरेंच ह्या आमच्या पंचाचे आभार मानता ताका आमी काळजांतल्यान दिन वाचता देव बरें करूं म्हणटा आमची खिरीत फिरगोजकान आनी पंच मेंबर म्हळ्यार मिसीस मारिया लिना डिकोनिया सगळे पावटी फेस्त जेन्ना लागीं पावतात तेन्ना सरकारी लेवल खात्या बाबतींत कितें कॉरेस्पॉन्डन्स करूंक जाय ही आमची भयण बारी वावुरता ह्या वर्सा ती आमचे मदें हांगासर ना शॉर्ट वॅकेशनाक ती UK लंडन गेल्ली आसा पुर्बे सुमार ती ना पूण तरी आसतना वेच्या आदी तिणें सगळी बंदाबस्त्याची फायल पंचायत लेवल MLA लेवल तिणें तयार करून सगळी प्रोसेस केल्ली ती बी आयल्ली म्हज्या फुड्यान भासाभास हांवें सगळें केलां कॉरेस्पॉन्डन्स केलां तशें सगळें तिणें म्हाका सांगलेलें आनी हे भाशेन तिचो आदार आमकां खूब आसा हे आमचे भयणीचो पंच मेंबराचो आमी तिचे आभार मानता तिका आमी काळजांतल्यान दिन वाचता आनीक देव बरें करूं म्हणटा आयची परब बरे भाशेन जावंक आमच्या फिरगोजकारांचो तिनूय वाड्यांचो गोंवडीक फिरगोज सभेचो फिरगोज तरणाट्यांचो देव संदेशकारांचो वेदी सेवकांचो कॉफ्रारियाचो सेंट बिसरे पॉल सोस्तेचो दर नव्यानाचे सांजेचे मीस लायव्ह स्ट्रिमींग केल्ल्याचो दर नव्यानाच्या सांजेच्या मिसाक येतेल्या दुसऱ्या आदार दिवपांचो बऱ्या देखणाऱ्यांचो तशेंच आमचो क्वायर जो आसा साकिस्तांव जो आमचो आसा
आमचो घरांत वावुरपी आमचो हावस बॉय जो आसा ह्या सगळ्यांचो आदार आसा. मेहनत घेवन सगळ्यो उर्बेन उमेदीन घाम मारून सॅक्रिफीस करून सांताणांच्या मोगा पासत आनी वावर केला आनी देखूनच परब एकदम बरे भाशेन जावंक पावल्या. ह्या सगळ्यांक म्हजे काळजांतल्यान दिनवास आनीक तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी कोणाकूय तर हांव दिनवासूंक चुकलां जाल्यार हांव माफी मागतां. इगोर्जे बाबतींत दुसऱ्यो कळवण्यो. येता त्या आयताराक सदांचे परी आमचे इगोर्जेंत मीस आसतलें सकाळीं 7:30 वरार. येता त्या आयतार सदांच्या मिसा विशीं सगळी तयारी आनी मांडावळ करूंक पोरताल वाडो. ऑगस्टाचे पयलेर येता त्या मंगळाराक जावन आसा आमचे फिरगोजेची परंपरेक रोमार पोरने गोंय ओल्ड गोवा बॉ जेजूस बाजलिकेंत सांजे 4 वरार ते बाजलिकेचो रेतूर फादर पात्रिसियो देवीक काकुडीचे मागणें करतलो आमचे फिरगोजे पासत. उपरांत 4:30 वरार थंय बाजलिकेंत आमचे रोमारीचें मीस जातलें. सगळ्या आमच्या फिरगोजकारांक हांव विनंती करतां थंय पोरने गोंय बाजलिके लागीं सांजे 3:45 वरार तुमी हाजीर जावंक. उपरांत सांगाती बाजलिकेन भितर आमी सरतले आनी आमचे रोमारीच्या कार्यक्रमांत आमी वांटो घेतले. ह्या सुमानांत मंगळारा दिसा 1 ऑगस्टाचे आमचे इगोर्जेंत दिसपट्टें सकाळचें मीस आसचें ना हांगासर इगोर्जेंत. कित्याक ह्या दिसा आमचे रोमारीचें मीस आसा पोरने गोंय बोऱ्या जेजूचे बाजलिकेंत सांजे 4:30 वरार. आमची सेंट विन्सेंट पॉल संस्थेची जमात जातरी येता त्या बुधवाराक 2 ऑगस्टाची पोर्ताल कोपेरान सांजे 6 वरार. आमच्या सेंट विन्सेंट पॉल संस्थेच्या वांगड्यांनी आजची चतराय धरची. येता शुक्रार जावन आसा ऑगस्टाच्या म्हयन्याचो पयलो शुक्रार. त्या दिसा सदांचे परी इगोर्जेन पवित्र साक्रामेंता सांगाता पवित्र वरां आसतलें सकाळीं 7 ते 7:30 वरार आनी उपरांत आमचे दिसपट्टे मीस जातलें सकाळच्या 7:30 वरार. येता शुक्रार ऑगस्टाच्या म्हयन्याचो पयलो शुक्रार म्हणटच त्या दिसा आमचे फिरगोजेंतल्या सगळ्या जाणट्यांक पिडेस्तांक कोमयाव आसतलो. सकाळीं 9 वरार हांव सुरू करतलो कोरपीर वाड्यान. थंयसान मागीर पोर्ताल येतलो. पोर्तालसान मागीर इगोर्जे वाड्यान. येता त्या आयताराक आमची गुंवडीक फिरगो सभेची जमात आसतली सकाळीं इगोर्जेच्या वस्त्र्यांत हॉलांत सकाळीं 8:30 वरार. आमची आस्कारिणीचे परबेचो सगळो हिशेब आमी बारीकसाणीन दितले येता त्या आयताराक. तशेंच जीं डोनेशनां इगोर्जेक दिल्लीं आसात तीं बी आमी येता त्या आयताराक कळीत करतले. नोवेनाच्या मिसार आनी परबे दिसा जाल्यान तीं कलेक्शनां आनी तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी तशेंच परबे दिसा जीं इतेसांवां आमी घेतलोलीं तांचोय हिशेब तशेंच गूड सॅमेरिटन फंड हाचो हिशेब आनी सेंट विन्सेंट पॉल संस्थेक जो आदार तुमी केला ताचो सगळो हिशेब आमी येता त्या आयताराक तुमकां कळयतले. सांत कायतानाचे इगोर्जेन पोरने गोंय ताची नोवेनां सुरू जाल्यान थंय नोवेनां जातात सकाळीं 7 वरार आनी दर नोवेनाच्या मिसा उपरांत सांत कायतानांचें खेरीत मागणें थंयसर जाता ताचे इगोर्जेन पोरने गोंय. दोबाजीक परब सांत कायतानांची थंय पोरने गोंय जातली ऑगस्टाचे 7वेर 2 मिसां थंयसर आसतलीं परबे दिसा. पयलें जातलें सकाळीं 7 वरार उपरांत दुसरें मीस जातलें सकाळीं 9 वरार. तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण आसा ह्या नोवेनांक तशेंच फेस्ताक. कोणाक तर थंय नोवेनाच्या दिसांनी आपली मिसां दिवंक जाय इंतेसांवां भेटोवंक जाय जाल्यार तुमी ऑफिस टायमार थंय गुंवडीक विद्या मंदिरांत वेचें पास्टरल इन्स्टिट्यूट हांगासर वेचें आनी तुमची इंतेसांवां थंय तुमी दिवची. आतां हे मीस जाल्या उपरांत शेवटाक आमचे परंपरेक पुरसांव आसतलें. हांव नको पावस कितें कोत्ता पळय तो पावस ना तर आमचे
पुरसांव परंपरेक पुरसांव जातलें. आमच्या फिरगोस तरणाट्यांची कॅरमेस आसा आनी तशेंच कॅन्टीन आसा 2 कडेन हांगासर आसा ह्या वर्धान आमच्या रेजिडंट्सा भायर आनी तशेंच थंय रस्त्याची देगेर गेटी लागीं थंय बी आसा. आमची कॅन्टीन जें आसा थंयसर कितें तुमकां खावंक पिवंक मेळटलें. घडये तुमी पयसतान आयल्यान तुमचे कुडीची तान भूक तुमी ह्या स्टॉलान वचून कॅन्टिनान वचून तुमी बागोवची. तशेंच स्टॉल जें आसा थंयसर वस्तू विक्रेक आसा. बागयोंत आनांच्यो इमाजी विक्रेक आसा, तिचे मागण्यांचें पुस्तक विक्रेक आसा, तिची चित्रां विक्रेक आसा, तवशीं विक्रेक आसा, फुलां विक्रेक आसा, वाती विक्रेक आसा. तुमच्यान थंय वचून त्यो घेवं येता. तांची दुसरीं स्टॉलां आसात गेम्सांची, वेगवेगळे खेळ तांचे आसात. तुमी ते थोडो वेळ थंयसर रावन एकामेकाक फेस्ताची परबीं दिवन थोडो वेळ खुशालकायनी भाशेन सारचो तांचे खेळ हे भाशेन खेळचे आनी सोस्तेक आमच्या जावन ते यूथ पॅरिशूथ जावं ते आमची ऑल्ट सबस तांकां ते बी लॉटरीज घेवन आसतले. तुमी हे भाशेन ह्या आमच्या संस्थांक आदार करचो म्हूण आमी मागता. कोणी बाबानो आमची फिरगोज आतांच्या काळाची न्हय पूण पुर्विल्ल्या काळाची आनी जशीं वर्सां बोलांडल्या इगोर्ज आमचे वावराक आयल्या. कांय दीस फाटीं आमी वावर सुरू केल्लो रिपेरिंगाचो आमच्या बुजांचेर घेवन 2 टावर्स ताचें आमी रिपेरींग वर्क केलां. फुडलें कितें आसलें तें बी आमी थोरी बाबतीन थंय आमी तें रिपेरींग केलां. जनेलां कितें सारकीं नासलीं तीं बी जाता भाशेन रिपेरींग केलां. थोडो वावर आमचो उरला अजून करपाचो. आनीक तशेंच आमचे हॉल ताचें फ्लोरींग जें मोदेराचें आसा, बाल्टीनी हायलेलें ते पाटयो हायलेल्यो, तशेंच फोडी बी बाल्टीनी हावन काबार केलें. एकदम रिस्की जाल्लें तें वयर वचपाक आमकां हॉलांत. म्हणटच हें सगळें आमी काम सुरू केलां. देंवयलें सगळें मोदेर आदलें जें पिड्यार जालां तितलें आनीक नवें घालूंक आमी तसवीत केल्या. होय वावर थोडो जाला आमचो, थोडो उरला. तो इगर्जेचो रिपेरिंगाचो वावर थोडो जाला, थोडो उरला. आमी मिस जाल्या उपरांत हो वावर आमी तुमचे मुखार घालतले. LCD प्रेजेंटेशनांतल्यान कितें आदीं इगर्जेची परिस्थिती आसली आतां रिपेर करून कशी जाल्या. हॉल आमचें आदीं कितें आसलें आनी रिपेर करून आतां कितें जालां, परिस्थिती कितें जाल्या ती आमी तुमचे मुखार LCD प्रेजेंटेशन करून तें आमी दाखयतले. तुमकां जायते जाणांक बागयोंत आना लागीं मागून येसवातेर येवन हे भाशेन तुमच्या आंगवण्यो करून बागयोंत आना लागीं मागून जायते उपकार तुमचे फावो जाल्यात. कोणाक भुरग्याचें देणें मेळना, कोणाक बरो घरकार मेळ्ळा, कोणाक बरी घरकार मेळ्ळ्या. तुमचे कुटुंबीक जिवीत हे भाशेन बागयोंत आनान फळवंत केलां. आनी त्या खातीर बागयोंत आनाचें देवासांव हे भाशेन फुडें वेतलें जाल्यार गरज आसा आमकां एका बऱ्या मंदिराची. मंदीर आमचें देव मंदीर बरें आसूंक जाय. आनी त्या खातीर आमी हे भाशेन तसवीत कोत्ता हें देव मंदीर जें कामाक आयलेलें आसा तो वावर आमच्या भुजार घेवन बरे भाशेन तें सांबाळूंक हें देवासांव सदांकाल बरे भाशेन जिवाळ आसूंक आनीक उदीक करून तें वाडोवंक आनी चोडोवंक. म्हणटच तुमकां मेळ्ळेल्या उपकारां खातीर देवाक दिनवाशी मोलान कशें तुमी तर कितेंय दुडवांची मजत करूंक सोदता जाल्यार तुमच्यान करूंक जाता. आमच्या इगोर्जेच्या वस्त्र्यांत, आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान आमचे वॉलंटियर्स थंयसर आसा. उपकारी मनान कशें तुमी कितें आमकां आदार करचो ह्या रिपेरिंगाच्या वावराक आमची खेरीत विनंती तुमकां. आमी ते मागीर सांगतले. हांव फुडल्या आयताराक कोणें कितें दुडवांची मजत केल्या ती आमी तुमकां सांगतले. आमी मिसार तें कळयतले. आमचे सेंट बिसरे पॉल संस्थेचे वांगडी थंय भायर आसतले. आपल्या हातान ट्रे घेवन दुर्बळां खातीर ते खरेंच बारें वावुरता. जात कात धर्म पडे नासतना मनशांच्या बऱ्या खातीर, दुर्बळांच्या बऱ्या खातीर ते वावुरतात. तांचे सांगाता हांवूय बी आसता. म्हणटच दुडवांक दुडव आदार करतलो जाल्यार तांचे लागीं कितें आसूंक जाय. म्हणटच ते थंय आसतले. तुमकां तर कोणाक घोडटा जाल्यार तांचे ट्रेन तुमी फूल ना पाकळी घालची. गरजेवंतां खातीर गूड सॅमेरिटन फंड
आमच्या सगळ्या धर्म प्रांताच्या फिरगोजांनी आजचो म्हूण आमच्या आरसीबीस कार्दियालाचें मोन आमचे इगोर्जेन तो ना. आमी ऑगस्टाच्या म्हयन्यान तो सुरू करूंक सोदता आनी त्या खातीर आमी हांगासर कितें तरी दुडवांचो आदार आमकां ह्या गूड सॅमरिटन फांडाक मेळचे खातीर आमी रॅलीके लागीं सांतानांचे रॅलीके लागीं आमी एक बॉक्स दवरलेलें आसा, डोनेशन बॉक्स. तुमकां कोणाक वाडटा जाल्यार त्या बॉक्सान तुमची देणगी घालूंक जाता. ह्या आमच्या गूड सॅमरिटन फांडा खातीर आमी हो फांड हे भाशेन भोव करून भोव गरजेक सांपडलेल्या आमच्या भाव भयणां पासत आमी तो वापूट ठेवया. जाता जाल्यार तुमी ताकाय बी आदार करचो. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. आतां परंपरीक आमचें पुरसांव आसतलें. सांतानांची रॅलीक घेवन आमी हें पुरसांव करतले. आदिसान आमचे लागीं हे रॅलीक आसा म्हणजे सांतानांचें नाकूट हांगासर रॅलीकेंत आसा आदिसान आनी आमी ते सदांच दवरता हांगासर लोकांक बसचे खातीर भोव करून नोवेनाच्या दिसांनी आनी पुर्बे दिसा ती रॅलीक आमी हांगासर दवरता. म्हणटच ती घेवन आतां मिरवणूक जातली. मिरवणूक आमी सुरू करता. पयलीं भुरगीं आसा तांणी मातशें भायर सरचें. कॉन्फ्रारीचो खुरीस वो बोंदेर मातशें भायर सरचें. कॉन्फ्रारीचो बोंदेर वो खुरीस भायर सरचो पयलो. ताचे उपरांत भुरगीं आसतलीं. ताचे उपरांत भुरगीं बेची 2 वळी करच्यो. पयले कॉन्फ्रारीचें बोंदेर वो खुरीस फुडें वेतलो. त्या खुर्सा फाटल्यान पयलीं भुरगीं भायर सरात. पयलीं भुरगीं भायर सरचीं. ताचे उपरांत खुर्सा उपरांत भुरग्यांनी भायर सरचें. मातशें भुरगीं आसात मिसांत वांटो घेतात तांणी भायर सरचें. उपरांत तोरणाटीं कोण आसात तांणी भायर सरचें. तोरणाटीं जे ह्या मिसांत वांटो घेतात चेडे चेडवां तांणीन मातशें भायर सरचें. पुरसांव आमी सुरू करता. तोरणाटीं भायर सरचें. मागीर वाडलेलीं आसा दादले बायलो तांणी भायर सरचें. त्या उपरांत मागीर कॉन्फ्रार वेतले. पयलें सगळें ह्या लोकांन भायर सरचें. भुरगीं पयलीं वळीन, त्या उपरांत तोरणाटीं, उपरांत मागीर वाडलोलीं, त्या उपरांत मागीर कॉन्फ्रार आसतले. Somos rasa
mozo, rasa mozo, tanto mai, Doriduso, tuci pina, nona pori, ana mulke, urbatori, urbe sasta, Dorisari, Devanamli, Achigeli, Kurbe sasta.